जेजूच्या मोगान सगळेंच लासताले. आमचे काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासताले. आमचे काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासताले. आमचे काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासताले. आमचे काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासताले. आमचे काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासताले. आमचे काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सदांच तसो आतां आनी सदांच सदांकाळ. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगलें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजेंच. तुजे कुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दुसरो मिस्तेर आझाम सायबिणीचे पोरबे दिसा आपल्या सोर्ब सांगात्या बरोबर जेजूच्या वावरा पासत आपले जिवीत समर्पण भाग्यवान फ्रांसीस झेवियर जेजूचो व्हड शीस जावंक पावलो. दिसान दीस आमी जेजूचे नीज शीस जावंक ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संस्कृत जावं. आमचो देशपथक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगलेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजेंच. तुजे कुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. तिसरो मिस्तेर मिशनरी जिविताक वेंग मारून आनी सगल्या आव्हानाक भावार्थान फुडें करून भाग्यवान फ्रांसीस झेवियर जेजूची बरी खबर परगटूंक
इंडियेक आयलो. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचे मिसाव जिवूंक ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताल्या पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुका हांव तें दितां, कित्याक तें सगलें तुजेंच. तुजे कुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. चवथो मिस्तेर. गांवांनी भोंवून आनी आजयेच्या देसांनी वचून जेजूच्या मोगा पासत आपलो जीव जोरून भागिवोन फ्रांसीस झेवियरान चिनाच्या सांच्या जुंव्यार आपलो आत्मो बापाच्या आदीन केलो. जेजू खातीर जिवूंक आनी जेजूच खातीर मरूंक आमकांय कृपा दी म्हूण ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तालमेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा,
तुझें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काली जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुझें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काली जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुझें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काली जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुझें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काली जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भागिवोन फ्रांसीस झेवियरा, तुझें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काली जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. मोहिमा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, आनी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी कोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीस आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजेंच. तुजे कशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. पांचवो मिस्तेर. जेजूच्या मोगान आनी आंकवार मारयेच्या देवसावान चिकटोल्ल्या भोगतांची भागिवोन फ्रांसीस झेवियराची कूड कोसूंक दिनासतना देवान ती ओजापांनी सांबाळली. जेजूच्या आनी आंकवार मारयेच्या एकतारान आमच्याय मरणा उपरांत आमची कूड मोहिमेवोन जावंक ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. जशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारण्या पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी कोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीस आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजेंच. तुजे कशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, आमचे पास्वात्माक जेजू क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावं. प्रार्थुया. देवा, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी मिलाग्री उदेशी आजियेच्या देसांतल्या इगोज मातेक दादोसकायेन एकठायली. आमी ताका मान दिता. तांणी ताच्यो शिकवण्यो आनी ताचे शिगूण आपणाव तुजी कृपा आमकां मागता. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
जो तुझे सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. पवित्र सभेचे खातीर मागुया. बापसाहेबाच्या इंतेसां पासत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां तांण्या पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागी बरी देवाची माय, आमकां पातया खातीर विनोदी कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां काल. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतांच आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जण एकल्याक आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. तुजी भुरगीं एकठांय जाल्यार एकाच मोगान एकाच गजाल, तुजे मुखार आमी येता. एकाच मोगान एकाच गजाल, तुजे मुखार आमी येता. तुका वंदन नमन करून तुज्या काळजाक संतोष तुज्या. एकाच मनान एकाच काळजान, तुजे मुखार आमी येता. एकाच मनान एकाच काळजान, तुजे मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज आमी नोवेनाचो तिसरो दीस समोर उमतांव आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन सोडवणेच्या इतिहासांत देव इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतल्या गुलामपणांतली भायर काडून बासायल्ल्या देशांत पावयता तांचे लागीं एक करार करता. हाचे विशीं आमी नियाळटले आनी आमकां जेजून पातकांतल्या गुलामपणांतली निवारल्यांत हें बी आमी नियाळून देवाक दिनवासतले. जायते पावटी भाव भयणीनो, देवाची विचित्र विजविता जी ताणें आमचे खातीर आमचे सोडवणे खातीर करून दाखयली, ह्या विजवितांक करून दाखयल्यान तांचे पासत देवाक वाकाणूक दिनवासूंक जायते पावटी आमी फाटीं उरले. जायते पावटी देवाच्या कराराचेर आड आमी गेले. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मोरी सगळ्यांक देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. काकळूत कर सोम्या, काकळूत कर सोम्या, काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. प्रार्थुया. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात फादर आग्नेलो समुदाय आसोय, सेंट इग्नेशियस समुदाय एलेगांजा, सेंट बार्तोलोम्यो समुदाय होली क्रॉस, मेरी मॅगदलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली, होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी. ह्या समुदायांनी रावतेल्या बाबा भयणां पासत तांच्या कुटुंबा पासत खरींत भाशेन ह्या मिसांत हे नोवेनांत आमी मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमची बी खासगी मागणी, आमच्यो गरजो, आमचे हुस्के कोती, आमचें दूख पिडा कोश्ट हे वेळार बाय घेवन फ्रांसीस शावेराचे विनोनेन बापाक आमी उबारुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय ती आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक. कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळी उतरां उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवूच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाची ठिकाणांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आजचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात वो वयर मोलबार वो सगल्या प्रिथ्वीचेर वो प्रितूम व्हडल्या उदकांनी आसा ते कसलेच वस्तूचो मुर्ती करूं नाकात आनी ताचे मुखार सांगाती ओडून ताका बसूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर प्रेमाणाचो देव आनी म्हजो देवूच करतले थाय बापाची गुन्यांवांक भुरग्यांक नातवांक आनी पोंटूंक खास लायतात. पूण म्हजो मोग करतल्याक आनी म्हज्यो याज्ञा सांबाळटल्याक माप नासलेल्या काकूत दाखयतलो. सर्वेस्पर तुमच्या देवाचें नांव साबुसेन घेयात.
त्या मनशांक खास लायन आसतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी खास घेयात आनी वावर करात, पूण 7व्या दिसा सर्वेस्पोर तुमचो देव भेटयलोलो सोणवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुताधुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरण्यांनी वो तुमचे जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतोल्यान विदेशांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्पोर रचलोलो सर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसता तितली, पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. हेच खातीर सर्वेस्पोरान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्पोर तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसान लांब आव तुमी बोच्चाक तुमची आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूंक नाकात, पोदवेदार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याची लोकीत कोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याची घराची आशा धरूं नाकात, तुमच्या पेल्याची बायलाची वो तांच्या चाकराची वो चाकोरणीची वो तांच्या बैलांची वो तांच्या गाडवांची वो खंयच्याच तांच्या वस्तूची आशा धरूं नाकात. देवाचे उतोरे जबाब तुज्या उतरां सोमिया सासणेच्या जिविताची. सगळीं म्हणुया, तुजी उतरां सोमिया सासणेच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समोर सोद बरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणटिकायेची जाणवाय. जबाब तुजी उतरां सोमिया सासणेच्या जिविताची. सर्वेस्पराचो आज्ञा नितीचो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम सोपुश्ट उजोल, दोयालाचो उजवाड. जबाब तुजी उतरां सोमिया सासणेच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदांच तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब तुजी उतरां सोमिया सासणेच्या जिविताची. भांगरा परस निर्बेल, भांगरा वोन काळजाक तांची आस. मोवा परस पोलत्यांतल्या मोवा वोन ओदीक तें गोडवें. जबाब तुजी उतरां सोमिया सासणेच्या जिविताची. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. सर्वेस्पराक जय जय. बऱ्या आनी उद्गार काळजात देवाचे उतर आयकूंक ते सांबाळटा आनी आपल्या तार्याक लागून पीक दिता. ती खरेच सुभागी. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणे, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला.
म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आजचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यांत आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी आब्रामाचो बावार्थ पळयलो, इसाकाचो बावार्थ, जाकोबाचो बावार्थ आनी कोण परी जुजे इजिप्ताक पावलो आनी मागीर जाकोबाचें आख्खें कुटूंब इजिप्ताक पावलें आनी थंय मागीर जिदेव लोक वाडलो आनी चडलो. थंय मेरेन आमी काल नियाळ केल्लो. हेब्रेव लोक इजिप्ताक वाडलो आनी चडलो. आयज आमी नोवेनाचो तिसरो दीस समोर उमतांव आनी आयज आमचें मन आमी घालतांव देवाची सुमोर्त जी मोइजेसा वरवीं इस्रायल पोरचेक दिली आनी मागीर तांचे वरवीं देवान ती आमकां दिली. साल्वेशन हिस्ट्री टायमलायन म्हणटा आमी डे 3 एक्झोडस इव्हेंट. एक्झोडस इव्हेंट म्हणटा तें तांबडो दर्या उतरून सिनाय दोंगरार येवप आनी थंय देव मागीर इस्रायल पोरचे लागीं करार करता आनी तांकां 10 मानामेंत दिता. ताका सगळ्याक म्हणून आमी एक्झोडस इव्हेंट म्हणटा. आनी हो एक्झोडस इव्हेंट म्हणटात तें आदल्या करारांत सगळ्याहून म्हत्वाची घडणी सेंट्रल टू द ओल्ड टेस्टमेंट म्हणजे आदलो करार आनी आदल्या कराराचो गिरोप म्हणटा तो मास म्हणटात तो ही घडणी तांबडो दर्या उतरून देवान इस्रायल पोरचेक सिनाय दोंगरार हाडली. थंय करार केलो आनी थंयच्यान ती मागीर बासायल्ल्या देसान वेतेली. ती घडणी आयज आमी नियाळटल्यो आनी ही आमच्या सोडवणेची व्हडली घडणी. आनी ही घडणी मागीर नव्या करारांत कालवार दोंगरार जातोले घडणेची खुणां. कालवार दोंगर आनी त्या दोंगरार मागीर जेजू आमच्या पातका पासत आनी आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली भायर काडूंक खुर्साचें मरण सोंसतलो. त्या घडणेची व्हडली खुणां एक्झोडस इव्हेंट. नव्या करारांत आमी क्रायस्ट इव्हेंट म्हणटा. आदल्या करारांतली घडणी एक्झोडस इव्हेंट.
सुटकेचें पुस्तक कालच्या दिसाक आमी पळयल्लें सुरवातीक इस्रायल पोरसां इजिप्ताक पावता. इस्रायल पोरसां वाडत गेली की आख्खो देश तांणी चिकार भरलो अशें आमकां सुटकेचें पुस्तक सांगता. जेन्ना जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक पावले थंय मागीर तीं वाडत गेलीं आनी इजिप्ताचो देश ताणें चिकार भरलो. दे मल्टिप्लायड एंड दे इन्क्रीज्ड. इजिप्तकारांक तें एक संकश्ट जालें, थ्रेट. जेन्ना हेब्राव लोक इजिप्ताक वाडलो आनी चडलो, चिकार तांचो देश ताणें भरलो, तांकां तें एक संकश्ट जालें, थ्रेट. आनी कित्याक थ्रेट कशें तांकां जालें तें? तांकां थ्रेट जालें तीं सोजमोली भाव भयणीनो, हो लोक एक दीस आपणाचेर राज चलयतलो, वो दुसऱ्या राजा कडेन ती एकटवतली आनी आपणाचेर धोनीपण चलयतली अशें इजिप्तकारांक दिसलें. आनी त्या पासत मागीर इजिप्तकार थोडे उपाय घेतात हो लोक वाडना जावपाक आनी चोडना जावपाक आनी आपणाचेर राज अशें धोनीपण एक दीस चलयना जावपाक अशें ते मागीर उपाय घेतात. तांकां तें एक संकश्ट जालें. कित्याक हेब्राव लोक खूब वाडलो आनी चडलो, चिकार तांचो देश भरलो आनी इजिप्तकारांक अशी एक भिरांत जाली, संकश्ट जालें की हो लोक एक दीस आपणाचेर राज चलयतलो, धोनीपण चलयतलो, वो दुसऱ्या राजा कडेन एकठांय जावन आपणाचेर वार करतली अशें तांकां दिसलें. आनी कसले मागीर इजिप्तकार उपाय घेतात? हे पासत ती मागीर उपाय घेतात हेब्रेव लोक वाडना आनी चोडना जावंक, वो तांकां अशें आपणाचेर राज चलोवंक दिना जावंक. पयलो उपाय घेताय ती तांकां जड वावर, गुलामपण सुरू केलें तेमी, स्लेवरी. तांकां ऑपरेशन आनी सप्रेशन. सो इजिप्तकारांनी अशी मांडणी काडली, अशी स्ट्रॅटजी काडली की हेब्राव लोकांक चड वावर दिवप, तांकां स्लेव्स गुलाम कशीं दवरप, तांचेर ऑपरेशन आनी सप्रेशन करप, अशें जड वावर करपाचो एक उपाय तांणी घेतलो. दुसरो उपाय तांणी घेतलो गुलामपण, जड वावर आनी मागीर गुलामपण, स्लेवरी. सो स्लेवरी सुरू केली तांणी, गुलामपण सुरू केलें आनी तांकां मार फार असो तांचेर जालो हेब्राव लोकांची. चाकरां कशीं, चाकर कशे, गुलाम कशे ती तांकां लेखूंक लागली. आनी तिसरी वस्त ताणें उपाय कसो घेतलो? चेड्या भुरग्याक मारप जल्मांत येताच. हेब्रावांच्या चेड्या भुरग्याक जिवेशी मारप जल्माक येताच. अशें ताणें 3 मोठे उपाय घेतले की हेब्राव लोक वाडना जावंक, चोडना जावंक आनी आपणाचेर एक दीस राज चलयना जावंक, गुलामपण, जड वावर, कडक वावर, मार फार आनी मागीर चेड्या भुरग्याचो जीव काडप जल्माक येताच. आनी आमी मागीर पळयता मोइसेस जल्माक येयलो तेन्ना कोण परी ताका मागीर राखलो आनी सांबाळलो, ताका पाटल्यान घालून न्हंयत सोडलो आनी थंय मागीर ताचो जीव साल्वार जालो. नाजाल्यार चेड्या भुरग्याक मारपाचो एक खोर कायदो इजिप्तकारांनी भाव भयणीनो सुरू केल्लो. सो असलो जड वावर, गुलामपण, चेड्या भुरग्याचो जीव काडप हें सगळें पळोवन हेब्राव लोकांक खूब खूब दूख, आटे बिटे, पिडा, कोश्ट, पर्सिक्युशन जाली तांकां, खूब तांकां दूख कोंत जाली. तेन्ना ताणें ह्या दुखान देवाक उलो मारलो. दे प्रेड टू गॉड, दे प्रेड टू गॉड, दे क्रायड टू गॉड. आमी बी केन्ना कोतीन, दुखीन, कोश्टान, पिडेंत, आट्या बिट्यांनी आसतना आमी विलाप सोडून देवाक उलो मारता, विलापांनी देवाक उलो मारता. ते भाशेन इस्रायल पोरजेन इजिप्ताक देवाक सर्वेस्पराक उलो मारलो. दे क्रायड टू गॉड, उलो मारलो. देवान तांचें रोडणें आयकलें.
गॉड हर्ड देयर क्राय. आनी देव एक उपाय काडटा हे पोरचेक गुलामपणांतली साल्वार करूंक. आनी तिका साल्वार करूंक मोइसेसाक विचून काडटा, मोइसेसाक आपयता, आपोवणें दिता. मोइसेस देवाचें उतर फारोवाक सांगता, म्हणजे इजिप्ताच्या राजाक ताचें मिसांव असलें फारोवाशी वचून ताका देवाचो संदेश दिवंक आनी सर्वेस्पराचे पोरजेक इजिप्तांतली भायर धाडूंक ताका सांगूंक हें ताचें मिसांव आहलें. म्हजे पोरजेक वचूं दी. सो देवान संदेश धाडलो मोइसेसा वरवीं इजिप्ताच्या राजाक, लेट माय पीपल गो. तुमी तांकां पिडापीड दितात, गुलामपण दितात, म्हजे पोरजेक वचूं दी. पूण फारावाचें काळीज दारूण जालें आनी फाराव हेब्रावांक लोकांक वचूंक दिना. आनी देवान मागीर जायतीं विजमितां करून नवलां करून मागीर आपले पोरजेक ताणें इजिप्तांतली भायर काडली. एका फाटल्यान एक पेस्ट पिडा येता. आमी जाणो नो 10 पेस्ट पिडा एका फाटल्यान एक धाडून इजिप्तकारांचेर जैत व्हेलें देवान. इजिप्तकारांचेर जैत व्हेलें तें बी आमी जाणो, तें बी आमी घोडे जायते जाणांनी वाचलां. आतां इल्लेशे मोइसेसा विशीं आमी जाणा जावंक जाय. आमी जायते फावटी घोडे मोइसेसा विशीं वाचलां, आयकलां, नियाळ्ळां. आयज आनीक एक फावटी वाचुया आनी नियाळुया. घोडे आयज देवाचो कितें तरी संदेश आमकां आसतलो. मोइसेस हें उतर हिब्रू भाशेन हें मोइसेस ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार वयर काडप. म्हणजे ताका उदकांतलो देवान साल्वार केलो, वयर काडलो ताका. त्या पाटल्यांतलो ताका वयर काडलो, साल्वार केलो. म्हणजे त्या नांवाचो अर्थूच म्हणल्यार वयर काडप. आनी देवान ताका खूब न्हंयच फगत त्या पाटल्यांतलो उदकांतलो वयर काडलो. देवान ताका वयर काडलो इस्रायल पोरजेक सोडवून हाडचे खातीर. आनी ताचे वरवीं देव वावुरलो. ताच्या भुरग्यापणाची कथा आमी सगळीं जाणव. तो लेवीच्या कुळांतलो विचित्रपणी ताका देवान वाटायलो. तो फारावाचे धुवेगेर वाडलो. तो उतरांनी आनी कोरण्यांनी पदवेदार जालो. शिकप बी ताका दिलें. तो पालासींत वाडलो. कित्याक आमी जाणव तो पाटलो फारावाचे धुवेक मेळ्ळो आनीक मोइसेसाक ताणें पॉलासीन व्हेलो. आनी थंय ताची मागीर वाड जाली आनी सगळे तरेची वाड थंय जाली. तें बी आमी जाणव आनी घोडे आमी वाचलां. सो पदवेदार जालो तो, कुडीन घोटमूट जालो तो. ताका जायतीं सोंपेपणां पॉलासीन बी फावो जाली. मोइसेसाचें आपोवणें आमी जाणव तो पळून वेता इजिप्ताक जावन. आनी मागीर तो जेन्ना एका दोंगरार वेता थंय मागीर ताचें आपोवणें जाता म्हणजे आमी जायते जाणांनी तें वाचलां. आपल्या सासूपाय जेत्रोच्या शेळयांक राखतना ताका एक दर्शन फावो जालें, सर्वेस्पराचें दर्शन. ह्या दर्शनांत आमी जाणव जिरकुटांतल्यान देवान आपली वळख आनी खोल अणभव मोइसेसाक दिलो. He had a God experience of God, burning bush. थंय देवान आपणाकूच मोइसेसाक उक्तो केलो, न्हंयच फकत उक्तो केलो, आपलो अणभव बी दिलो. एक्सपिरियन्स दिलें ताका. गॉड एक्सपिरियन्स ऑफ मोइसेस थंय जाली. बर्निंग बुश थंय. आपूण सर्वेस्पोर देव यावे म्हणून ताणें देवान ताका कळीत केलें आनी ताका मागीर संदेश दिवन बी धाडलो आनी ताका आपलें एक हातियार कशें देवान विचून काडलो. एक हातियार कशें, इन्स्ट्रुमेंट, लिडरशीप दिली ताका. खंय वचूंक? इजिप्ताक वचूंक. सो मोइसेस बिकेम गॉड्स
instrument to bring Hebrews, people of God, from Egypt to the promised land. Egypt to the promised land. मोइसेसाचे कार्य, ताचे मिसांव, आपोवणे आनी मिसांव, तुवें झिरकुटांतल्यान देवान ताका आपलो अणभव दिलो, आपलीच प्रकाशनी ताका केली आनी मागीर ताका विचून काडलो, आपोवणे दिलें आनी ताका मिसांव दिलें. ताचे मिसांव कितें? देव आपयता तेन्ना सद्दां मिसांव बी दिता. ताका देवान विचून काडलो, ताचें कार्य हें आसलें, फारावाक वचून सांगचें. कितें सांगचें? म्हजे पोरजेक वचूं दी अशें म्हणटा सर्वेस्पोर यावे. सो ताचें मिसांव आहलें इतलेंच, फारावाची वचूंक आनी फारावाक सांगूंक की म्हजे पोरजेक वचूं दी. खंयसान वचूं दी? इजिप्ताकतान वचूं दी. थंय ती गुलामपण सोंसताली, कोश्ट सोंसताली, दूख सोंसताली, पिडा सोंसताली. इजिप्तकार तांकां खूब मार फार तांचेर जातालो. दे वर ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड, दे वर ट्रिटेड लायक स्लेव्स. आनी त्या पासत देवान मोइसेसाक विचून काडलो हें मिसांव दिवन, फारावाशी वच आनी फारावाक सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा म्हजे पोरजेक वचूं दी, वचूं दी. हें ताचें मिसांव, हें ताचें मिसांव. देवाचें एश्युरन्स, देवान ताका आस्वासन बी दिलें. तो म्हणटा, पयलो तो म्हणटा येद्या व्हडल्या फारावाशी हांव कसो वचूं, म्हज्यान उलोवंक जायना सारकें. मागीर देव ताका सांगता, हांव तुजे बरोबर आसतलो, तूं वच, तुज्या बाबाक आरोनाक व्हर, आरोन तुज्या नांवान उलयतलो, पूण तूं वच. आनी ताका आस्वासन बी दिता, हांव तुजे बरोबर आसतलो, हांव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो, हांव आसतलो तुजे बरोबर. सो एश्युरन्स दिता देव ताका, एश्युरन्स. देवान मोइसेसाक एका कठीण कार्याक विचून काडलो. हें कार्य कठीण आसलें, आगोड आसलें. येद्या व्हडलो इजिप्ताचो राजा, ताचे मुखार वचून देवाचो संदेश दिवंक ताका तितलें सोंपें न्हय आसलें, कठीण कार्य. पूण देव जेन्ना आपयता तेन्ना देव आमचे बरोबर आसता. तेन्ना देव आमकां कार्य दिता, आमकां फुडारीपण दिता, आमकां विचून काडटा. देव आमकां साणिना, कित्याक तो वावर देवाचो देखून देवूच आमच्या बरोबर वावुरता. पूण देवान ताका एकलो केन्नाच सांडलो ना, ताका पदवी आनी घोटाय दिली. ओचोऱ्या विजविता वरवीं मोइसेसाचें उतर सर्वेस्परान तिरायलें. आमी पळयता 10 पेस्त पिडा धाडल्यो आनी जायतीं विजवितांनी नवलां मिलाग्र्यो करून मोइसेसान दाखयल्यो. आनी ह्यो विजविता नवलां ताणें आपले वस्तोंगी करूंक नात. सर्वेस्पोर देव ताचे वरवीं तें सगळें करतालो, सगळें करतालो. देव जेन्ना आमकां आपयता, देव आमकां साणिना, पूण आमचें उतर तो तिरायता, आमचें उतर तो तिरायता. जावं आमकां आवय बापूय कशीं देवान आपयल्यात, आपोवणें दिलां, याज्ञीक कशें आमकां आपयल्यात. जायते जाणांक देव आपयता, घोडे आमचे फिरगोजेन वेगवेगळ्या मोळार वेगवेगळ्या फुडारीपण देव आमकां दिता. पूण देव जेन्ना आपयता, फुडारीपण दिता, देव आमचे बरोबर वावुरता. आनी कठीण परिस्थितीन देव आमचे बरोबर वावुरता. हें आमकां मोइसेसाचेर नदर मारता तेन्ना तावें जाता. एका देवीक कामाक विचून ताका काडलो, देवीक कामाक. देवाचे पोरजेची सुटका करूंक देवान ताका विचून काडलो. मोइसेसान इस्रायल पोरजेक गुलामपणांतली काडून सुटकेचे वाटेर हाडली. आनी आमी घडये जायते फावटी मुवी पळयल्यात, नो क्रॉसींग ऑफ द रेड सी. कोण परी देव नो आपले बळ पदवी सर बोलिश्ट म्हणून तो दाखयता. आनी दर्यांतल्यान देव आपले पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडटा. ताका देवा कडल्यान सिनाय दोंगरार सुमूर्त फावो जाली. सो
मोइसेसा वरवीं तांबडो दर्या उतरून इस्रायल पोरचेक मोइसेसान खंय हाडली सिनाय दोंगरार. तो सिनाय दोंगर भोव म्हत्वाचो आहा कित्याक ते सिनाय दोंगरार भाव भयणीनो इस्रायल पोरचेक देव विचून काडटा, सुमोर्द दिता, तांचे लागीं एक करार करता. आनी हो करार आदल्या करारान भाव भयणीनो आदल्या कराराचो माज सेंटर ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, दीस कॉव्हनंट मेड एट माउंट सायनाय. मोइसेसाची केरीताय म्हणल्यार ताचें तीरपण, पर्सिवियरन्स. पळय तो भिवूंक ना, पयलो तो भिल्लो, पूण जेन्ना देवान ताका आस्वासन दिलें, एश्युरन्स दिलें, आपूण तुजे बरोबर आसतलो, तो भिवूंक ना. तिराय सांबाळली ताणें, बावार्थाची तिराय बावार्थान तो फुडें गेलो. देव आपणा बरोबर आसा म्हणून फुडें गेलो. हें कार्य आनी आपोवणें देवाचें म्हूण तो फुडें गेलो, तो फुडें गेलो. So 1230 BC, Exodus and settlement of Israel at Canaan, Exodus to Joshua. So सुटकेचें पुस्तक ते जोशुआच्या पुस्तकान मेरेन आमकां कितें खबर मेळटा? देव इजिप्तांतली इस्रायल पुरचेक भायर काडटा, सिनाय दोंगरार तांचे लागीं करार करता. 40 वर्सां ती मागीर ओरोण्यांत तांची भावार्थाची तपासणी जाता आनी शेवटी ती मागीर बासायल्ल्या देसान पावतात आनी थंय 12 कुळां मदें जमणीची वांटणी जाता आनी सेटलमेंट जाता. तें आमकां एक्झोडस टील जोशुआ ह्या पुस्तकांनी ही सगळी खबर आमकां मेळटा. गुलामपणांतली सुटका आनी ओरोण्यांत जिवीत, ओरोण्यांत जिवीत. आनी ते ओरोण्यांत जिवीत आमी जाणाव 40 वर्सां ती ओरोण्यांत आसली आनी ओरोण्यांत जायते आटे विटे तांचेर आयले. ती देवाचेर गुणगुणली, जायते फावटी ती मोइसेसाचेर गुणगुणली. ती लांब वाट ओरोण्यांत ती चल्ली, तांच्या भावार्थाची खूब तपासणी बी जाली आनी शेवटी मागीर ती बासायल्ल्या देसान जोशुआ तांकां मागीर बासायल्ल्या देसान व्हरतलो आनी व्हरता. देव तांचे लागीं करार करता न्हू सिनाय दोंगरार. सिनाय दोंगरार इजिप्तांतली भायर सरतात, तांबडो दर्या ती उतरतात. सिनाय दोंगरार सुटकेच्या पुस्तकाक म्हत्वाचो जागो आसा, कारण सो सिनाय दोंगरार आनी सिनाय दोंगर भोव म्हत्वाचो आनी ह्या दोंगराक सुटकेच्या पुस्तकान एक केरीत म्हत्वाचो जागो आसा. कित्या बसत ह्या दोंगराक सिनाय दोंगरार कितें जालें? देवान थंय इस्रायल पोरचे लागीं करार केलो आनी त्या कराराक लागून सिनाय दोंगराक म्हत्वाचो जागो आमी सुटकेच्या पुस्तकान दिता. जिदेवाच्या धर्माच्या इतिहासान ही एक भोव म्हत्वाची घडणी. इस्रायल जिदेवाच्या धर्मान आनी आमकांय बी म्हत्वाची घडणी, कित्याक आमी बी सिनाय दोंगरार आशिल्ल्या केल्ल्या कराराक भाव भयणीनो तो करार नव्या कराराची एक खुणा जाता, देखून आमकांय बी तो म्हत्वाचो करार आहा. जिदेव धर्मान जायते नेम आनी कायदे फावो जातात. तो सिनाय दोंगरार केल्ल्या करारा उदेशी देव सुमोर्द दिता. सुमोर्द दर म्हणल्यार होच, देव मनशाक आपयता, ताका आपली येवजण तावी करता आनी मनीस देवाक जाप दिता. म्हणजे धर्म म्हणल्यार कितें? धर्म म्हणल्यार देव आपली येवजण मनशाक उक्ती करता आनी मनीस मागीर ते उक्ती केल्ले येवजणेक देवाचे एक जबाब दिता भावार्थाचो. ताका म्हणटा आमी भावार्थ, ताका म्हणटा आमी धर्म, ताका म्हणटा आमी भावार्थाचें जिवीत. सिनाय दोंगरार करार, ही कराराची उतरां देव कराराची इस्रायल पोरचे लागीं हो करार करता. हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी पोरसां. आय एम युअर गॉड and you are my people.
पूण तुमी म्हजी पोरसां केन्ना जातली जेन्ना तुमी म्हजी सुमोर्त पाळटले आनी सगळीं पोरसां कितें म्हणटा सर्वेस्परा आमी तुजी सुमोर्त पाळटले आनी आमी तुजी पोरसां जातले सो देव तांकां म्हणटा हांव तुमचो देव तुमी म्हजी पोरसां जेन्ना तुमी म्हजी सुमोर्त पाळटल्याच आनी लोक जबाब दिता मागीर आमी सर्वेस्परा तुजी सुमोर्त पाळटल्यो आनी आमी तुजो लोक तुजी पोरसां जातल्यो आमी बी तुका विस्वाशी रावतल्यो आनी देव इस्रायल पोरजेक आपली पोरसां म्हणून वेंचून काडटा गॉड appoints Israel as his own nation आपली एक पोरसां म्हणून तांकां वेंचून काडटा सिनाय दोंगरा वेलो हो करार तो करार देवा मदें आनी इस्रायल पोरजे मदें ताका लागून आमी ताका बायलॅटरल कावनंट म्हणटा बायलॅटरल कावनंट कित्याक तो दोगां जाणां मदें जाता देवा मदें आनी इस्रायल पोरजे मदें दुसरें तो कंडिशनल कंडिशन कितें इस्रायल पोरजेन सुमोर्त पाळपाक जाय सो कंडिशनल कावनंट म्हणटा तो कितें ताका कंडिशन एटेच आहा कसलें कंडिशन एटेच आहा ताका इस्रायल पोरजेन देवाची पोरसां जावं कितें करूंक जाय सुमोर्त पाळपाक जाय सुमोर्तीक विस्वाशी रावंक जाय फेथफुलनेस टू द 10 कमांडमेंट्स टू द लॉ ताका ताणी विस्वाशी रावंक जाय ताणी तर 10 मानमेंत मोडीत मागीर तांचेर ख्यास्त येता देखून सुमोर्त पाळपाचें तांकां कंडिशन आहा ह्या कराराची कुणा 10 मानामेंत देवान दिले 10 मानामेंत दिले आनी 10 मानामेंत पाळूंक तांकां आपयले सायन ऑफ द कवनंट एट माउंट सायनाय इज 10 कमांडमेंट्स आनी 10 मानामेंतूच बुनियाद इस्रायल पोरजेची इस्रायल देशाची ते 10 मानामेंत पाळीत ती देवाची पोरसां जातात 10 मानामेंताक विस्वाशी रावून देव तांकां आपयता 10 मानामेंताकूच विस्वाशी रावून ती करार सांबाळटात आनी देव सद्दां इस्रायल पोरजेक विस्वाशी रावता इस्रायल पोरसां सुमोर्त पाळून देवाक विस्वाशी रावता कराराचे आर्क पेटीन देवाचें सद्दां तोखतोलें आसणें म्हळ्यार देवाची आर्क पेट तातूंत कितें आसतालें 10 मानामेंत आर्क पेटीन 10 मानामेंत आसताले आनी आर्क पेटीन 10 मानामेंत म्हणजे देवाचें सद्दां सासवंत आसणें ताचे पोरजे मदें कराराची आर्क पेट पवित्र पुस्तक सजमूक सुटकेचें पुस्तक भोव गरजेचें कारण सो हें पुस्तक सुटकेचें पुस्तक म्हणटा तें भोव म्हत्वाचें पुस्तक कित्याक फावंडेशनल लॉ इज गिवन इन दीस बूक आनी ताका म्हणटा आमी सुमोर्त तोरा लॉ ह्या सुटकेच्या पुस्तकान मेळटा देखून हें पुस्तक दुसरीं पुस्तकां सजमूक भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें ह्या पुस्तकान इस्रायल एक पोरसां एका देवाक सोत मानतेली पोरसां म्हूण गोमून येता सो ह्या पुस्तकान आमकां कितें मेळटा आनी सिनाय दोंगरार केल्ल्या करारान आमकां कितें तावें जाता आनी खात्री मेळटा की देवान इस्रायल पोरजेक आपली पोरसां म्हणून वेंचून काडली आनी ती एकाच देवाचेर सोत मानतेली पोरसां बिलिव्हिंग इन वन लिव्हिंग गॉड ही पोरसां ओ दीस हें आमकां तावें जाता दुसरें ह्या पुस्तकान देवाचें व्हडतेपण दिसून येता गुलामपणांतली काडून सुटकेचे वाटेर इस्रायल पोरजेक तो घालता देवाचें व्हडतेपण इस्रायल पोरजेची देवान काकळूत केली तांकां गुलामपणांतली भायर काडली देव कितलो काकळूतसार दोयाळ मोवाळ तें ह्या पुस्तकान आमकां दिसून येता देवान इस्रायल पोरजेचें रडणें आयकलें
तांचे सगळे दोयाळ मोवाळ देव जालो. ती 40 वर्सां ओरोण्यान बसून आसतना जायते फावटी देवाचेर गुणगुणली, तरी आसतना देवान तांकां बासायल्या देसान पावयली. म्हण देव कितलो दोयाळ मोवाळ काकलुतसार ते ह्या पुस्तकान आमकां दिसून येता. देवाचें व्हडतेपण. इस्रायल पोरचे लागीं देवान एक करार केलो आनी सासणीक करार. हो करार आख्ख्या आदल्या कराराचो माज आनी ह्याच कराराचेर आदलो करार घुंवता, रिवॉल्व्स अरावंड दीस कॉव्हनंट. देखून हो करार आमकां थंय मेळटा. देखून हें पुस्तक भोव म्हत्वाचें आसा. आनी निमाणें सुटकेचें पुस्तक जेजू क्रिस्ताक सजमूक आदार दिता. तो नवो मोइजेस, तो सगळ्या मनीसकुळाक पातकांच्या गुलामपणांतली सोडयतलो. पळय, इस्रायल पोरचेक देवान इजिप्तांतल्या गुलामपणांतली भायर काडली. जेजू नव्या करारांत आमकां सगळ्यांक पातकाच्या गुलामपणांतलो भायर काडटलो. देखून जेजू नव्या करारान नवो मोइजेस जाता. नवो मोइजेस जो पातकांतली आमकां भायर काडटलो, पातकांतली आमकां सोडयतलो. देखून सुटकेच्या पुस्तकान भाव भयणीनो, सुटकेचें पुस्तक एक खुणा. हो ती सुटका एक खुणा नव्या करारान जेजू आमकां पातकांच्या गुलामपणांतलो भायर काडटलो ताची एक खुणा जाता. सायन ऑफ साल्वेशन which Jesus will bring us in the new covenant and नव्या करारान. देखून हें पुस्तक भोव म्हत्वाचें आसा. देखून तें आमी वाचूंक जाय. सुमोडतीचे कायदे, सुमोडतीचे कायदे न्हू आमकां मोइसेसा वरवीं देवान हे सुमोडतीचे कायदे दिल्यात. आनी देवान एक खुणा कशी सिनाय दोंगरार केल्ल्या कराराची खुणा कशी हे 10 मानामेंत दिल्यात. तांकां विस्वासी रावंक आमकां आपयल्यात. आनी हे 10 मानामेंत मागीर नव्या करारान नवी आज्ञा जी जेजू दिता, जी आमी शिवर्तमानान आयकल्या. जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो मोग केला. ताची खुणा जाता. आनी जेजू हे 10 मानामेंत आटापून ताचे 2 मानामेंत आमकां दिता. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. भाव भयणीनो, ते पासत हे सुमोडतीचे 10 मानामेंत आमकां भोव गरजेचे आसात. दुसरे सुमोडतीच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, मोइसेसान सगळे इस्रायल पोरचेक एकठांय करून तांकां म्हळें, इस्रायल पोरचे, आयज हांव तुमकां दिता ते सगळे कायदे आयकून घेयात आनी तांकां विस्वासान पाळो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान आमच्या देवान एक करार स्थापून घेतलो. सो मोइसेस बी आमकां हे कायदे पाळूंक, ते सजमूक, ते जिवितान घालूंक, जिविताचे चालीक लावूंक आमकां दुसरे सुमोडतीच्या पुस्तकान उलो मारता. ही म्हजी उतरां तुमच्या काळजांत आनी ओतम्यान कोचोवन दवरात आनी ती तुमच्या हाताक एक खुणा कशी, तुमच्या कपलार एक तोकटो कसो बांदात. तुमच्या भुरग्यांक ते शिकयात. घरांत जावं घरा भायर, विसवान जावं वावरांत, तुमच्या मनान तोंडान घडोयात. तुमच्या घरच्या दाराच्या कवड्यांचेर आनी दारवट्यांचेर ते बरोयात. म्हणजे कितें जाणा, ह्या सुमोडतीच्या कायद्या वेली आमची नदर आमी काडूंक जायना. आमची नदर कुशीन वचूंक जायना. तांकांच विस्वासी रावन आमी देवाक विस्वासी रावता. तांकांच विस्वासी रावन आमी कराराक विस्वासी रावता. तांकांच विस्वासी रावन आमी ह्या संवसारान देवाक बुजूंक पावता आनी मनशाची सेवा करूंक पावता, जिविताची सेवा करूंक पावता. देखून जो मनीस ह्या कायद्या वेली आपली दिश्ट काडटा, मन काडटा, काळीज काडटा, कुशीन काडटा, तो मनीस देवाक अविस्वासी जाता. होय, Your word is a lamp to my feet, a light to my path. They do not stumble and fall, but walk straight. म्हणजे कितें जाणा, जी कोण देवाच्या उतराच्या नेमा प्रमाणे
देवाचे सुमोटती प्रमाणे चलतात. Those people, they do not stumble and fall, but they walk straight. They see their God. आमी निसरता जायते फावटी आनी पडटा. केन्ना पडटा आमी? आमची दिश्टी सुमोटती वेली आमी कुशीन काडटा. देवाच्या कायद्या वेली आमी कुशीन काडटा. आमी पडटा, निसरता, खाला पडटा. पूण जी कोण आपली दिश्ट देवाच्या कायद्याचेर दवरतात ती पडनात, ती निसरनात, ती नीट उबी चलतात. ती नीट उबी चलतात. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. ती आडलून पडनात, पूण ती नीट चलतात. आमी आयज तर आमच्या कुटुंबांनी इल्ली नदर मारीत, आमच्या जिवितान नदर मारीत, आमची जमीन निसर जाल्ली जमीन जाल्या पांया पोंदाक. कित्याक? आमचें मन काळीज देवा कडल्यान पयस 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 वचत आहा. आमी गोंयान तर नदर मारीत, आमी सगळ्यो वस्तू करता हरशीं, पूण गरजेच्यो वस्तू आमी सांडटा. देवाची सुमोर्त पाळपाची, ताची दिश्ट दवरपाची भाव भयणीनो आमी विसरता आनी कुशीन काडटा. वी गेट डिस्ट्रॅक्टेड, वी गेट डिविएटेड म्हणटा आमी, डायवर्ट करता. कुशीन वेता आनी निसरता आनी पडटा. वी स्टंबल. देखून हांव टेक न्हू आमी कितें आयज घारा घेवन वेतेले मोइसेसाचेर, सिनाय दोंगरार केल्ल्या कोराराचेर, देवान दिल्ल्या सुमोर्तीच्या कायद्याचेर, मागीर देवान इस्रायल पोरचे गुलामपणांतली भायर काडल्या हाचेर, ह्या सोडवणेच्या म्हत्वाचे गणनेचेर आमी नियाळ करतना वॉट वी कॅन टेक होम, वॉट वी कॅन टेक फॉर आवर सेल्फ नो, कितें व्हरोंक जाता आमच्यांनी. पयलें देवाचे उपदेश, नीज संबंदाची गांठ जिविताचे सेवेक ते आसात. पळय 10 मानामेंत न्हू आमचे संबंद देवा कडेन मनशा कडेन एक तुटोन आसलेली गांठ कशी, गांठ मारूंक संबंदाची गांठ ती. आनी ती गांठ भाव भयणीनो सेवेत चाकरेची बी. आमी देवाक घुसता, देवाक विस्वाशी रावता, संबंद तुटोन आसलेलो आमी सांबाळटा देवा कडेन आनी मनशा कडेन, आनी आमी जिवीत सांबाळटा आनी राखता. जिविताचे सेवेक देवान 10 मानामेन दिले. देवाची भजण करूंक देवान 10 मानामेन आमकां दिल्यात. सो पयलें देवा लागीं संबंद, रिलेशनशीप वीथ गॉड, पयले 3 मानामेंत आमकां ते शिकयतात. एकलेच सर्वेस्परा देवाक पोरनिवाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो. सर्वेस्परा देवाचें पवित्र नांव बेमानान घेवन हांये सर्वेस्पराचो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळचो. हे पयले 3 मानामेंत जिव्या देवाची भजण, वर्शीप ऑफ वन लिव्हिंग गॉड. आमी तर वेगवेगळे देव करून दवरल्यात आनी जायते फावटी आमचे धाकटुले देव आहात. देवाक कुशीन काडून आमी त्या देवाक मागीर बुजता. वेगवेगळे देव जावंक शकतात. केन्ना वेगवेगळे देव जावंक शकतात? एकाच देवाचेर भावार्थ, फेथ इन वन गॉड आमी कुशीन काडटा तेन्ना मागीर वेगवेगळे देव येतात. वयली सुवात देवाक, फर्स्ट प्लेस टू गॉड. जेन्ना तूं देवाची सुवात काडून मनशांक, वस्तूंक, सुवातेक कोणाकूय दिता तेन्ना तूं ते वस्तूक, त्या मनशाक, ते सुवातेक मागीर तुजो देव कोत्ता. देवाची सुवात काडून वयली सुवात देवाक, फर्स्ट प्लेस टू गॉड आमच्या जिवितांत जावंक जाय. पूण ती सुवात काडून तूं मागीर दुसरे वस्तूंक दिताय, वो मनशांक दिताय, वो सुवातांक दिताय, तेन्ना तूं मागीर त्या मनशाक, ते वस्तूक, ते सुवातेक मागीर तुजो देव करताय. देन यू create your own gods for yourself, which lead us to destruction. मागीर आमचे
निसणटण जाता. देखून पयलो आयज प्रश्न आमकां जावंक जाय, म्हज्या जिवितान पयलो वयलो जागो कोणाक आहा, खंय आहा, म्हजें काळीज कित्याचेर आहा. ते प्रमाणे ह्या 3 मानामेंत हांव पाळटा वो पाळिना, देवाची हांव खरी बुजवण करता वो ना, जिव्या देवाचेर हांव विस्वास दवरतां, भावार्थ दवरता वो ना, तें म्हाका गमोवन येतलें. पयली वयली स्वात, फर्स्ट प्लेस टू गॉड, फर्स्ट प्लेस टू गॉड. सेकंड, देवाचे दुसरे सुमूर्तीचो संदेश आमकां असो आहा, आयज तुमकां दिता ते सर्वेस्पराचे सगळे कायद्यांक पाळो दिशात जाल्यार सगळ्यांक तुमकां बरी सुटका मेळटली आनी खंयच लुकसाण जावचें ना. केन्नाच उजवे वो दावे वाटेन वळोन तांचेर आड वचूं नाकात, दुसऱ्या देवांक बुजू नाकात, वो तांची सेवा पुजा करूं नाकात. आमी एक फावटी चिंत्ता न्हू, दुसऱ्या देवांची पुजा म्हणजे मुर्तींक हिंगा थिंगा आमी वचोन हूंय वचोन घडये आमी बुजता ओ अशें करता, तेंच समज ना. आमी आमच्या घरांकूच कितलेच देव करूंक शकतात. सो मेनी गॉड्स इन आवर ओन फॅमिली. हांव जेन्ना देवाची स्वात काडून कोणाक कोणाक दिता तो म्हजो मागीर देव जाता, देव जाता. सो उजवे वो दावे वाटेन न्हय, look straight your God and walk. Look straight your God and walk. Second, कुटुंबीक संबंध, फॅमिली रिलेशनशीप. ह्या 10 मानामेंत आमकां फॅमिलीचो संबंध, पयलो देवा कडेन संबंध, मागीर फॅमिली कडेन संबंध जोडूंक आपयता. आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो न्हू, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. तोबिताचो आपल्या पुताक न्हू, पुताक तोबियासाक संदेश आहा. तुमी जाणात तोबिताचें एक पुस्तक आहा, तोबिताचें पुस्तक जाणात वो ना? यू नो देर इज अ बूक ऑफ तोबीत, जाणात? वाचात तें. इज अ फॅमिली बूक, फॅमिली बूक वाचात तें. लोगणांक जाय तो संदेश आहा तितून, आवय बापायक भुरग्यां विशीं तातूंत संदेश आहा. जायत्या जाणांक हें पुस्तक आहा म्हूण खबर पासून ना, तोबिताचें पुस्तक. तोबिताच्या पुस्तकान एक असो संदेश आहा, तोबीत आपल्या पुताक तोबियासाक असो एक संदेश दिता. तोबीत मरणाचे तोडीर पावल्लो, मरचे आदीं आपल्या पुताक आशिर्वाद दिता तो, आनी आशिर्वाद दिवन मरचे आदीं तो आपल्या पुताक अशें सांगता. कितें सांगता तो पळय, हांव मरतोच म्हणजे तोबीत म्हणटा, आपूण मरतोच, हांव मरतोच, म्हाका मानान मातयेक लाय, तुजे आवयक मान दी आनी तुजें जिवीतभर तिचेर विसर घाली नाका. तिका मानता तें कोर आनी तिका दूख हाडटा तें वाटाय. म्हज्या पुता, तूं कुसव्यांत आसतना तिणें कशे परी आटे बिटे काडल्यात तांचो उगडास दवर आनी तिचे दीस सोंपतोच तिका म्हजे कुशीक एकाच कोणाक मातयेक लाय. म्हळ्यार तोबीत आपल्या पुताक कितें सांगता, तोबियासाक, म्हणजे आपूण मरतोच तुज्या आवयक साणी नाका, तिचो सांबाळ कर, तिका मान दी. तूं कुसव्यांत आसतना कोण परी तिणें आट्या बिट्या सोंसल्यात ताचो उगडास दवर आनी ती मरतोच म्हजे कुशीक तिका मातयेक लाय. आयज जेन्ना आमी पळयता न्हू, आवय बापायक असो मान आनी रेस्पेदूच ना न्हू, तांचे परामर्श करतलो मनीस ना, सेवा करतलो मनीस ना. तेन्ना म्हाका दिसता हें तोबिताचें पुस्तक आमकां जायतें शिकयता. ओदीक तुमकां जाणवायेन व्हरून तें वाचात, तुमच्या भुरग्यांक वाचून दाखयात, तांकां बी वाचूंक सांगात तें. कित्याक हिंगा आख्खे कुटुंबाचें जिवीत कशें जावचें तें थंय आमकां मेळटा. रुताचें एक पुस्तक तशेंच आहा, तें बी आमी वाचूंक जाय. सांत पावलूचो असो एक संदेश आहा आवयक बापायक.
आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग ऐसो करू नाकात. शिस्तीन आनी बरे देखीन सोमयाची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. केन्ना केन्ना अशें जाता भाव भयणीनो, आमी भुरग्यांक जाय तें सांगता पूण आमीच तें पाळिना. आमीच तें पाळिना. आनी जायते फावटी भुरगीं अशीं घुसपा गुनाळाक पडटात. डॅडी म्हाका सांगता पूण डॅडी करिना, मामी म्हाका सांगता पूण मामी करिना. वी नीड टू बी मॉडल्स टू आवर चिल्ड्रन टू इमिटेट. आमी पयलीं मॉडल जावपाक जाय, तांकां नमुणे जावपाक जाय. आमी सांगता तें करता तशें जावपाक जाय. हांव सांगता आनी हांव बोलतेंच करता अशें जावंक जायना. Children get confused. Children have to imitate our values. We have to become models for them. Models. And शिस्तीचे discipline, शिस्तीचे values अशें शिकयतात तसले आमी मॉडल जावपाक भाग्योन पावलो संदेश दिता. तिसरें भाव भयणीनो, जिविताक मान दिवंक समाजीक समुदायीक संबंद, रिस्पेक्ट फॉर लायफ, सोशल कम्युनिटी रिलेशनशीप सांबाळूंक बी दाव पडदेस आमकां आपयतात. आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो, चोरूं न्हय आनी पेल्याचे वस्तूक नुकसाण हाडूं न्हय, आनी पेल्याक फावो ती मजुरी दिवची. फोट मारूं न्हय आनी पेल्याचें नांव उबो न्हय, पेल्याचे वस्तूची आशा धरूं न्हय. हें आमकां समाजीक संबंद सांबाळूंक, म्हणजे आमी एकामेकाच्या जिविताक मान दिवंक, एकामेकाचे वस्तूक मान दिवंक, दुसऱ्याचे चोरून नागोवन आपलें करप अशें न्हू. धा मानामेंत आमकां समाजीक संबंद बरे भाशेन सांबाळूंक बी आमकां आपयतात. रिस्पेक्ट फॉर लायफ, सोशल कम्युनिटी रिलेशनशीप, एकामेकाक मान दिवप, एकामेकाची डिग्निटी सांबाळप. चोरूं न्हय. आयज चोरपाचें नागोवपाचें चडत आनी वाडत आसा. आमची दिश्ट आमी 10 मानामेतावली पयस काडून आमी आमकां जाय तेंच कोत्ता आयज न्हू, आमकां जाय तेंच कोत्ता. म्हण आयज इल्लेशें आमी हातून लक्ष घालपाक जाय आनी आमच्या जिविताक आनी संबंदीक जिविताक सांबाळूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सो पवित्र पुस्तकांतलो असो संदेश आहा, ग्रेस्काय तुजी कितली वाडो, तुजे काळीज दुडवाचेर दवरूं नाका. आयज काळीजूच ग्रेस्कायचेर जाला, ग्रेस्कायचेर जाला. आनी तेंच सगळें आमकां आमच्या जिविताची आनी कुटुंबीक जिविताची, समाजीक जिविताची वाट लायता. मनीस आपली ग्रेस्काय सदांच सांबाळचो ना. सोपून वेतेल्या मन जाती सारको तो. इन रिचीज मॅन लॅक्स विजडम. जेन्ना आमकां ग्रीड ऑफ मनी, मागीर आमचें मन काळीच चलना, आमी जनवरां कशीं जाता. वी बिकम लायक एनिमल्स. ग्रीडी पर्सन बिकम्स लायक एनिमल. ताका मागीर कोणाचें वायट दिसना, कोणाक वायट करता अशें दिसना, जीव काडटा अशें दिसना, चोत्ता अशें दिसना, ओनीत करता अशें दिसना. ग्रीडी मॅन इज लायक दॅट. आस आनी आशा बरी न्हय. ग्रेस्काय देवाच्या राजाक व्हडली आडकोळ. ग्रेस्काय देवाच्या राजाक केन्ना आडकोळ जाता? जेन्ना ती तूं पुजायता 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 आनी तूं ग्रीडी जाता, तेन्ना ती देवाच्या राजाक व्हडली आडकोळ. देवाच्या राजान भितर सरूंक बी ती व्हडली आडकोळ. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर ग्रेस्कायची चाकरी करूं नजो. देव तर आमकां ग्रेस्काय दिता, बरेपण दिता, आमच्या उठणेन जाय तें घालता. तें न्हूच फकत म्हजे खातीर, तें सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर बी देव दिता म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. आनी चवथे सुवातेर भाव भयणीनो, हे 10 मानामेंत पवित्रपणान वाडूंक, विस्वासीपणान देवाक आनी आपोवण्यांक
काळजा मनाचे बरे संबोन ओत्मीक संबोन ग्रो इन होलिनेस फेथफुलनेस टू गॉड एंड आवर वोकेशन स्पिरिच्युअल रिलेशनशीप जे आपोणे आमकां क्रिस्ती आपोणे आहा आवय बापाय कशें आपोणे आहा गो बायल कशें आपोणे आहा याज्ञिकपणाचें आपोणे आहा हे सगळे आपोण्याचें पवित्रपण सांबाळूंक विस्वासीपण सांबाळूंक 10 मानामेंत आमकां आपयतात उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें चिंतनांनी आनी आवण्यांनी निर्मळपण सांबाळचें होलिनेस unto the Lord no holiness unto the Lord सांत पावलो गो बायलांक संदेश दिता कितें जाणा हांव तो आख्खो वाचना देवाक जाय तें हेंच तुमी पवित्र जाल्लीं न्हय स्वागत गो आनी बायल आमी याज्ञीक माद्री पाद्री सगळीं सिंगल आहात सगळीं क्रिस्ती आपोणे आशिल्लीं सगळीं पवित्र जावं आनी खेरीत भाशेन गो बायलेक देव अशें आपयता कामचार तुमी पयस करचो देवाची वळख नासलेल्या राष्ट्रा परी तुमी कुडीच्यो वण्णावण्यो भोगच्यो न्हय पण जण एकल्यान पवित्रतायेन आनी माणसुकेन आपले पोतिणीच्या सांगाता जिवंक जाणा जावचें तुमी वाचात तेसोलोनिकारांक बरयले पयले चिठीन 4 आवेसवरान 3 ते 8 हातून हें आख्खें आहा भाव भयणीनो आयज कामचारपण नो अविस्वासीपण भोग घेवपाचें हें सारकें दाराच्या उमऱ्यारूच जालां आयज दाराच्या उमऱ्यारूच आनी देखून गो बायलांक आनी आमकां सगळ्यांक उतरांनी आनी कोरण्यांनी आवण्यांनी चिंतनांनी आमी एकामेका सोवें निर्मळपण सांबाळपाची गरज पवित्रपण सांबाळपाची गरज आनी सगळ्यांक पवित्रपणाक आपयल्यात ऑल आर कॉल्ड टू होलिनेस होलिनेस जें जें आमकां आपोवणें आहा तें आपोवण्याक पवित्रपण आमी सांबाळूंक आमकां आपयल्यात देखून गो आनी बायलेन सद्दां एकामेका पासत मागोंक जाय फॉर द होलिनेस आमी मागता हें जाय हें दिल्या पुरो तें दिल्या पुरो तें दिल्या पुरो हें दिल्या पुरो हांव नको कितलीं जाणां मागतात सायबा दिसाच्या दिसाक म्हाका बरें चिंतूंक बरें आवडीवंक म्हाका कुरपा दी म्हजे बायलेक राख आनीक सांबाळ म्हज्या घोवाक राख आनीक सांबाळ तांकां ताळणेंत अविस्वासी जावंक दिवं नाका आपोण्याक विस्वासी रावंक आमकां कुरपा दी आय डोंट नो हाव मेनी ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर दॅट फॉर द होलिनेस ऑफ द फॅमिली पूण जायत्यो वस्तू आमी मागता देवा कडेन जायत्यो वस्तू आमी मागता हें पयलें मागूंक जाय आनी हें पयलें गो बायलेन जण एकल्या पासत आनी कुटुंबा पासत आनी आमचेय पासत सगळें पासत आमी मागूंक जाय गो बायलांची खबर आयल्या म्हणून एकूच वस्त नेवर एवर इंटरफियर विथ समबडीज वायफ समबडीज हजबंड प्लीज नेवर एवर इंटरफियर कोणाचेच बायले कडेन घोवा कडेन मेतेर जायनाकाच यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय 2, 3, 4 फॅमिलीज एका घोवा कडेन तर तूं मेतेर जायत तुज्या कुटुंबाचें ताच्या कुटुंबाचें तुज्या भुरग्यांचें ताच्या भुरग्यांचें आनी उरलेले सगळे फॅमिलीची तूं वाट लायता यू आर डिस्ट्रॉयींग एके बायले कडेन मेतेर जावप काजारी यू आर डिस्ट्रॉयींग द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन फ्युचर ऑफ द फॅमिली फ्युचर ऑफ 2 families and families around please don't interfere with the marriage covenant कोणाच्याच लग्नीक करारा कडेन मेतेर जावपाचें ना इंटरफियर जावपाचें ना that will be the greatest sin that whoever interferes will commit. Don't interfere with somebody's wife, somebody's husband. घोवा आनी बायले कडेन दुसऱ्यांचे मेतेर जावपाचें ना
आनी दुसऱ्यांच्यो फामिल्यो पेड्डेर करपाचें ना. इट इज अ डिवायन मॅन्डेट अँड प्लेन. And when we go against the divine mandate and plan, we go against God himself. Please. आणि कसल्योच अश्यो सायन्यो बी कोणा बी दिवपाच्यो ना. कोणा बी दिवपाच्यो ना. Marriage covenant should remain intact. थिंगा आनी अशें नो एरो येवपाक जायनात. आनी एरो येवपाक आमी कारणां जावपाक जायनात. And so please, never ever interfere to destroy somebody's family. तू जी पाड घालता आनी मागीर दुसऱ्यांची पाड घालता तू. प्लीज डोंट डू इट. देवाची येवजण आनी देवाची डिवायन प्लॅन वी हॅव टू रिस्पेक्ट. आनी तो सांबाळूंक जाय. द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑन द क्रॉस, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, योर सोल and with all your mind, and love thy neighbor as thyself. कुर्साच्या पलंगार जेजून आमचो सुपूर्णतायेन मोग करून दाखयलो आनी 10 मानामेन ताणें शार्तीक पावयले. आनी देखून भाव भयणीनो, लव गॉड, लव नेबर. केन्ना हांव देवाच्या मोगाचेर आड वेता, नो अदर गॉड आसपाक जाय. No graven images, name in vain. When I go against the Sabbath, honor and father and mother, because they are in place of God. Love of neighbor kenna ibatta when I murder, adultery, आता सांगला तुमकां, stealing, false witness, आणि आस दवरता हांव दुसऱ्यांची. आस आमकां the worst thing. ग्रीड, कित्याचीच, दुसऱ्याच्या वस्तूची, बायलेची, घोवाची, कोणाचीच आस, पयशांची. नो, आस इज किलिंग अस लायक एनीथिंग. ग्रीड, पवित्रपणान वाडूंक आमकां भाव भयणीनो देव आपयता. 10 मानमेंट देवान आमकां दिल्यात. आयज आमी हे व्हडले घडणेचेर देवान नवला आनी विजविता करून इस्रायल पोरजेक गुलामपणांतली भायर काडली. तिचे लागीं करार केलो, तिका आपली पोरजां म्हणून विचून काडली. तिका 10 मानामेन दिले, आपल्याचो मोग करूंक आनीक एकामेकाचो मोग करूंक. हाचेर आमी आयज नियाळ केला. भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक ही कृपा आयज मागुया. आमचें मौन आनी काळीज देवाच्या कायद्यांचेर, समोर्तीचेर, कुर्सार केळायलो जेजू आमकां देवाचो मोग, एकामेकाचो मोग करूंक आपयता. उबी रावया. आमची मागणी आनी गोरजो हे वेळार सर्वेस्परा देवा मुखार दवरुया. मोगाला बापा, आमच्या पाप साहेबाक, पाद्रींक आनी माद्रींक तुज्या बोला आनी आसऱ्या काळ दवरून तांणी बागीवोन सान फ्रांसीस शावेराची देखी वरवीं आपल्या जिवितान सगळ्यांक एक बरी देख जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमच्या सरकारी फुडारी आपल्या जिविताची नोसोडणी करून आपल्या पोरजेक कितें बरें आसा तें दिवंक आनी आमचे गोंयचो बरो तरेन सांबाळ करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता देवा बापा,
आमकां दोयेन आयकून घे. क्रिस्ती धर्माच्या मनशांनी देवाची समूर्त बरे भाशेन सांबाळूंक आनी पाळूंक आनी सगळी खोरी क्रिस्तांव कशी क्रिस्ती धर्म नेटे फुडें व्हरूंक आमी बरे देखीची मनीस जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयच्या नोवेनाची मांडोवळ करतल्या फादर आग्नेलो समुदाय आसय, सेंट इग्नेशियस समुदाय एलिगेन्जा, सेंट बार्टोलोम्यू समुदाय होली क्रॉस, मॅरी मॅग्दलीन समुदाय ग्रीन व्हॅली, होली क्रॉस समुदाय आसय डोंगरी. आमी सगळ्यांनी मोगान आनी भावार्थान जिवंक बागीवन सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवंक आमच्या जिवितांत स्फूर्ती आनी आमच्या गोरजेवण शेजाऱ्यांक आमी पयलो आदार दिवंक आमकां सदांच आयत्या मोनाची कोर म्हूण बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बापा, आमच्या काळजांतूय जायती मागणी आसात आनी गरजो आसात. सगळ्यांची काळजां आनी मनां तूं वळखताय बापा. सगळ्यांचेर आनी आमच्या मागण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयारे वेळार कितें गोंया गितां सॉंग C18 पेज नंबर 36 C18. Nikudoso mopita Chimona soborbuya Admika koros budata Katsayam chitoya koya Yanita koros budata Amia chichi betoya Prisaro koto kondita Io kami akisaya मोशे भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्याक मानून आमच्या नांवाक देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायताय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कोरपेचें बळ दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Holy, Sorves por tu Sogani संसार बोल्यात तुझ्याच वैभवाय मुसर्गी तुका सोय सोय मुसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय मुसर्गी तुका सोय सोय मुसर्गी तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणी उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट गावन पोरगोटुया तुझ्या कुसाय पुरो जिवन पडा परमी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पुती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदुता बाग्योन जुजे वाज बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी
तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज समका येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळलींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकळुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकळून कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा आमचो सोमी. आमकां ताणें पातकांच्या गुलामपणांतली भायर काडल्यात. ताणें आमकां नवें जिवीत दिलां. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझी कारा सुखे सोने जोशे होता उच्चा दिव्या obisteče jutra celo polubiče usiadivia obisteče jutra celo polubiče tu
तुझे बघून मागना जिवी नामो जेजू आणि पृथ्वी तुझे बघून मागना जिवी नामो जेजू आणि पृथ्वी Without Jesus, na casa, della ponte, della fine, catololo, rucato, bigololo, gulisato, catololo, rucato, bigololo, Urisano, tuce poco, magna civi, namo Gesù, ani potri, tuce poco, magna civi, namo Gesù, ani potri. मोगाळा जेजू आमी तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता आमच्या किरकोळ काळजांनी तूं तुजी सगळी पदवी आनी पवित्रपण घेवन आयलाय देखून आमी तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता तुज्या बापान सुमूर्तीचे कायदे आमकां दिले आनी तुवें ती सुमोर्त खुर्सार मरून सुपूर्णायक पावयली जेजू आमी देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी तुवें केला तसो करूंक एकामेकाचें पवित्रपण आमी सांबाळूंक एकामेकाचो मान आमी राखूंक तुज्या बापाक पयलो वयलो जागो आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमी दिवंक जेजू आमकां कुरपेन भर म्हूण आमी मागता प्रार्थुया सोर पदवीदारा देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुजे मोगाचे वेंगींतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. बसूया आजच्या दिसा किरीत भाशेन आसूय सॅक्टरान मिसाची मांडावळ केली आनी ताणी बरे तरेन आज सेवा धर्मीक रीत ताणी सांबाळली देखून सगल्यांक हांगासर रावतल्या सगल्या सॅक्टरांक आमी किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा फाल्यांच्या दिसाक दाबोलीची सगलीं रावतलीं बाबा भयण दाबोलीचे 4 सॅक्टर किरीत भाशेन ही मिसाची मांडावळ आनी सगली धर्मीक हेर वस्तू तशेंच इगोय साफ करपाच्यो वस्तू ती पळयतलीं सायबिणीची बॅट आयच्या दिसाक ह्या गोराब्यांनी जाता पेंटा अरोरा मिनेझीस आनी दाबोली एझलिना मोनीस आनी बाबार्थ्याची ड्युटी जी आमची बाबा भयणां पेटयतात ती जावन आसा आल्तो चिकाले आग्नेलो आल्बुकेर आनी फामील आनी दाबोली मारिया जोकिना लांडेज आनी फामील तांकां सगल्यांक सायबीण मायचो आशिर्वाद आनी सान फ्रांसीस शावेराचो पात्रोनाचो किरीत भाशेन आशिर्वाद पडो म्हूण आमी मागता बाबा भयणीनो सांगला ते भाशेन मीस जाल्या उपरांत कॅन्टीन आसतलें तशेंच मागता तुमी तुमच्या भुरग्यांक आज सजमून घेता मुर्मुगांव डिनरीची किरीत भाशेन आज रोमार आसली फाल्यांच्या दिसा भुरग्यांक धाडात तरणाट्यांक भोव करून गरजेचें
ह्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमी दिता ती गरजेची. म्हणटच भुरग्यांक तुमच्या भायर काडात आनी घेवन येयात. ट्युशन सदांच आसा सांगता ते भाशेन, पूण ट्युशनाक लागून भुरग्यांनी हें चुकोवचें न्हू म्हूण आमी मागता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळ्यो मिरवणी. आशिर्वाद घेवंक आमचे हात जोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Bagiun Francis Xavier आमचे पासत विनंती को. क्रिस्तान बसराते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागियोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सर्वंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणीन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतेल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं देवाचो आदार आसूं सदाकाळ आमचे ताईं अशें जावं. मिसाचे शेवटाक गीत गावया. गिताचो U20 पेज नंबर 240. U20. San Francisco Vera Ora Cora Rati Sanchez Moga La Sera Besa Casaiba Besa Cucha Sabaru sakaka Gopa tuja Vesaka saiba Vesakucha Sabaru sakaka Gopa tuja Veporva kuru Sarachi Devachi Tove Kilitsa Pri Amiso Vespata Oso Tuzi Totai Kon Pilapri Ami sobes bata, oso tuci.